to be filed or anything has to be done, they have to go to Margao. सगळे लिटिगंट सांगूय त्रास, एडवोकेट सांगूय त्रास. वी फील आम्ही मारगाव इज व्हेरी क्लोज, पण तरी पूण इट इज टू एक अर्द वर एक वराची वाट. सो अराउंड हाफ डे तूं वता येता म्हणल्यार हाफ डे वता. सो एडवोकेट्स एसोसिएशन हॅज ऑल्सो गिवन यू ऑल एन रिप्रेझेंटेशन की थंय एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करचो म्हणून. अँड देर इज स्पेस इन दीस वास्को कोर्ट, देर इज स्पेस इन दीस वास्को कोर्ट. आनी आय थिंक सो वन बेंच ऑफ दीस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हाका दिसता वीथ डिमांड इन वास्को वीच इज द नीड ऑफ द आवर. आमी लागीं म्हणटात पूण एका सादारण मनशाक इफ ही हॅज टू फायल एन अपील ताजो आज फूल दीस वता. एक काम करपी कोणी आसलो नाजाल्यार हू इज एम्प्लॉयड समवेर इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. सो इफ इट हॅपन्स इन वास्को म्हाका दिसता मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांक विल बी व्हेरी इजी टू फायल देर एनी कितें अपील्स बी आसलो जाल्यार. द सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन वास्को which the minister will agree is very cramped. It is in a very small space, and it's small space आशिल्ल्या कारणान it is trouble for everybody in the sense तो staff भितर आशिल्लो पळय तो cramped आसा. फाल्यां एक आदोगाद एक कसली डीड सायन करपाक गेलो सपोज, then he has to either stand because there is no sitting arrangement तितलो in that this thing. So everything कोणी लिटिगंट गेलो नाल्यार कोणी कितें मागपाक गेलो सिवील रजिस्ट्रारान गेलो, they have to wait outside. आणि इट इज सो क्रॅम्प. इट इज नॉट इवन अ 2-bedroom फ्लॅट आय थिंक सो. सो ते इतले तुम्ही सर्विसीस दिता, यू आर गिविंग गुड सर्विसीस एंड युअर स्टाफ इज ऑल्सो गिविंग गुड सर्विसीस, बट द एटमॉस्फियर देर इज व्हेरी बॅड. देर इज नो पावर बॅकअप. एक सपोज पावर गेली जाल्यार देर आर नो देर इज आमकां कितें कॉपी जाय जाल्यार यू डोंट गेट एनी कॉपी, यू आर कॉल द नेक्स्ट डे एंड देन अगेन द थिंग गोज ऑन एंड ऑन. सो म्हाका दिसता की एक तर पावर backup. Just now minister was telling me that it is being given to jail. So jail should be instructed to put a power backup so that consumer are not harassed. थंय लोकांक जागो म्हणजे एडवोकेट्स एंड पीपल तांच्या खातीर खंय तरी जागो करपाक जाय तुमी बसपा खातीर. यू कॅनॉट वेट इन द लायन फॉर आवर्स टुगेदर टू गेट युअर सेल डीड ऑर एनीथींग एनी वर्क टू बी डन. सो सिटींग अरेंजमेंट जावपाक. एक सिनियर सिटीजन थंय वचत जाल्यार ताका सपोज एक ही हॅज टू यूज द वॉशरूम, there is no washroom, so he has to go out somewhere. ताजे मरे ताजो chance गेलो जाल्यार again he has to go. So all these things are very small things which needs to be addressed, and if these are addressed at the right forum, म्हाका दिसता that it can be streamlined. Speaker sir, one more thing I have to add. Even when एक कोणी लग्न जावपाक वता न्ही बरो उमेदीन वता, न्हवरो आनी बायल ताजी फॅमिली मदली बरो उमेदीन वता, आज आपलें रजिस्ट्रेशन जावपा आसा, लग्न जावपा आसा, and there is no place to sit. बायलेक बसयता जाल्यार न्हवरो उबो, न्हवरो बसयता जाल्यार बायलेक उबी, and it is like a chaos there. मागीर ताका एक ते सायडीन एक खुर्ची हाडून दिता. It looks very bad. And since your sub-register department is giving much revenue to the government, गव्हर्मेंटाक इतलो रेवेन्यू दिता आसतना तांकां तितल्यो सर्विसीस ह्यो बारीक मेळप म्हाका दिसता गरजेच्यो आसा. एंड ऑनरेबल मिनिस्टर इज एक्सपिरियन्स्ड एंड ही नोज वॉट्स नीड टू बी डन, वेर इट नीड्स टू बी डन. And as through CSR also, if you cannot do all the things, through CSR we can ask somebody to just help us out. So that is one part which needs to be done. And if these two things are done, I think so the staff also will work in a very nice environment. आता ते सगळे क्रॅम्प पळोवन ते स्टाफूय बेजारता आनी नाका आसतना एक एकदां तापताय बी. सो दॅट वील सॉल्व द मेजर ऑफ द AC थंय ना. आतां तरी थंडेन बरें आसा, बट गरमेन you cannot go inside, which will be aware. कोणी सेल डीड सायन करपाक you cannot go aware. So I think so one AC or 2 ACs थंय घालप हें गरजेचें आसा. स्पिकींग ऑन एनवायरमेंट सर, एनवायरमेंट इज अ व्हेरी वास्ट टॉपीक. हांव दोनूच गोश्टी आमकां वास्कोक लागता त्यो उलयता. वन इज खारीवाडा बीच. आय हॅव स्पोकन टू टुरिजम मिनिस्टर ऑल्सो, एंड दीस बीच एका काळार स्पीकर सर वॉज नोन टू हॅव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड इट हॅज स्टील हॅज. आनी थंय लोक आपल्या फॅमिलीक घेवन थंय न्हाताले आनी खुबशीं दुयेंसां आसतालीं ती वतालीं अशें आमी आयकल्या. इवन वी हॅव गॉन देर एंड तो बीच आज इज अ व्हेरी बॅड शेप. व्हेरी म्हणजे व्हेरी बॅड शेप. आनी आमकां लज जाता. गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट. गोंयान ट्युरिस्ट येता. कोण तरी एक यूट्यूबर, मे बी ही इज अ पेड वन, ही कम्स वेअर अँड डज ऑल द विडियोज अँड ट्रायज टू स्पॉयल गोवाज नेम इन इंडिया अँड एब्रॉड ऑल्सो. आनी तातूंत आमकां टुरिजमान पसून मार बसता. पूण थंय इतलें प्लास्टीक बी जालां. इट इज नॉट ओन्ली हॅम्परिंग द एनवायरमेंट, कॉजिंग इकोलॉजिकल डॅमेज, पूण मरीन लायफ इज ऑल्सो गेटींग हॅम्पर्ड देर.
आणि पयरूच एक स्टडी आयल्या and which is saying that now the sea level because of all these climatic changes is going to rise. And this Kharivada beach is the only natural barrier, म्हणजे आमकां वास्को खातीर is the only natural barrier. So म्हाका दिसता this has to be protected. एनवायरमेंट मिनिस्टराक एक म्हजी विनंती की एकदां आमी सर तुमी या वास्को, I will just show you around what is happening there. And through CSR we are also trying to clean up that beach because आमकांय त्रास जाता पळोवपाक, ते थंयचे रावपी आसा तांकांय त्रास जाता. So we can call everybody, तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन तुमी बाबा घाण करचें न्ही. And we are trying our bit to restore and restitute Baina आमचो खारीवाडा beach, which is much needed, sir. कित्याक after seeing all these reports and all, and today we know that climatic changes इतल्यो fast change जाता. And आत्ता वत म्हणल्यार आत्ता पावस आसा. Yesterday there was no rain, so and it was म्हणजे सामकी गरमी येताली काल, आनी ताज्या खातीर हांवें जेट पॅचर मागयलो. आज पयल्या गोग्यांनी पावस, full गोग्यांनी पावस. So these climatic changes आमकां we cannot predict for sure what's going to happen. And ताज्या खातीर protecting Baina beach and restoring it to its original glory म्हाका दिसता हें करपाची गरज आसा. Last point, Speaker sir, आमच्या मुरगांव तालुक्यान आमकां पोर्ट लागता, which is an entry point to my constituency. आनी there during windy जेन्ना आमचो वारो चड आसता तेन्ना एक एकदां पोल्युशन भायर येवपाक शकता. सो प्लांटींग म्हणजे आमी वी हॅव सीन दॅट खंयचे मायनींग एरियेन बी हांगा पळयल्यार की लांब ती झाडां जाता पळय वीच ग्रो स्ट्रेट. So that this MPA or GSW or whoever is dealing in the port should be told that at the periphery सगळ्याकडे these long trees has to be planted म्हणून compulsorily. म्हणजे at least suppose फाल्यां एक जोरान वारो आयलो आनी suppose थंयचे कितें धूळ आयली जाल्यार it should not cross that trees. So that one demand I think so ministran तांकां सांगचें. And secondly these winds which are going about 30 kilometers per hour needs to be monitored. As 30 kilometers वयर वतकूच it becomes it goes out of hand. So there should be a monitoring system. Or तुमी तांकां all who are inside, I think so they will not say no to any this thing. If we can control the pollution, they will not say no. So एक monitoring system कित्याक 30 kilometers वयर वचत suppose, they have to stop their operations or they should take care. Constant watering of water. आमी हांगा उलयतात Speaker sir, but there is no constant monitoring of these services. So if some monitoring system can be done, I think so we can reduce pollution, save our environment, save our future. And here तुमी Speaker sir हे मागणी आमचे मानतले. And one day if you are whenever you are free, तुमी येवचे, we can see all this Baina beach, we can see how to control these things before the dome structure and all comes inside. These I think so are natural barriers which act as a anti-air. So these to me instructions, strict instructions, MPA, whoever is operating in the port will have to give strict operations to plant maximum trees, long going trees, spread long going, so that we can be saved of pollution. Thank you very much, sir. Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support